क्रिस्त थंय बालका जेजूच्या भक्तीकानो जर तर ह्या सकाळी फुडें ह्या देव मंदिरांत आमी जर हजर जाल्या आनी हांगासर बसून आसल्या हांतूच आमकां कळीत जाता की आमी सर मागण्याची मनशां म्हूण वय गिने वय मो आमी सर मागण्याची मनशां मो दुबाव गे या आनी कितें सवाल आसा हांव आयला वय आसा वय बसला वय पूण हांव मागण्याचो मनीस गे खंडीत आमी सर मागण्याची मनशां वय गिने कित्याक ल्हान तावन आमकां आवय बापायन मागोवन शिकला उपरांत आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी आमकां मागोवन शिकला उपरांत इगर्जे गेले बरें आमकां टिचरांनी गे या सिस्टरांनी गे या विगरांनी गे पाद्रांबांनी गे आमकां मागोवन शिकयला वय गिने अशें मागता मागतना आमी व्हड जाल्या आमी मेच्युरिटी पावल्या आनी त्या दिसा तावन केन्ना आमचेच चिंतपाक आमी लागीं जावन जीवन सुरू केल्या आमचेच मागणे म्हूण चिंतून आमी मागणे सुरू केल्या वय गिने पूण मगच्या भावांनी भयणी म्हजे एक सवाल आसा आमी सदांय मागणे करता हांव विविध जाग्याक वेता आनी विविध संगती विशयान मागता पूण ह्या मागण्याचो शेवट कितें हांव कित्या खातीर मागता हांव मागणे करतना ह्या मागण्याक कसलोपणी एक गुंडायसो अर्थ आसा की ह्या म्हाका म्हज्या आवय बापायन म्हज्या वडिलांनी हेरांनी म्हाका सांगलां आमी मागत जाय देखून हांव मागता वय गी जर तर कालच्या दिसा तुमी सुवार्ता आयकले जाल्यार जेजूच्या शिश्यान आपल्या सरशी वचून म्हळ्यार जेजू सरशी वचून म्हळ्यार तो एका वरे विणकर जाग्यार भागून आसलो जेजूचे शिश्य पळयतात आनी जेजू फाटी आयल्या वेळार शिश्य सांगतात सोम्या आमकां मागोवंक शिकय वय तुमी आयकलां कालच्या दिसा भोव आपुरबायचे आमी सदां म्हणचे तें मागणें तांकां ताणें शिकयलें पूण आज एक स्टेप मुखार वचून ह्या मागण्या विशीं आनी सडीत अर्था बरी तांकां विवरण दिता तांचो 2-3 घडये ताणें सांगल्यात एक इश्टाचें आनी आपल्याच आवय बापायचें भुरगीं आनी आवय बापाय पूण हाचे मोदें ताणें एक भोव आपुरबायचें सेंटन्स दिला मागा सोदा आनी बोडया तर मोगाच्या भावांनी भयणी आमी हर एकलें मागता वय हर एकलें आमकां मागोवंक जाय वय कित्याक आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमच्या विविध आमच्या मतींत विविध संगती आसात पूण ह्या मागण्या वेळार आमच्या काळजांत आनी एक संगत आसा ते म्हणटा आमचे इश्यूज ते प्रॉब्लेम हे प्रॉब्लेम ते कश्ट हें कश्ट ते अनवर हें अनवर तें घडीत हें घडीत आनी तशें प्रॉब्लेम हें प्रॉब्लेम मनस्ताप राग आनी कितें वाट सबार संगती ह्या मागण्या वेळार मोदे येवन शिरकतात अशें शिरकत आसतना जे कितें हांव मागोवंक आयलो जे कितें हांवें निर्धार केल्ले जे कितें हांव चिंतून आयलो ह्या खातीर हांव मागता ह्या खातीर हांव नियाळ करता पूण असले आलोचन म्हज्या मोतीक म्हज्या काळजाक रमता आसतना म्हजें तें कॉन्सन्ट्रेशन चुकोवन आनी खंयी पावता हांव डिस्ट्रॅक्ट जाता देखून म्हजें खरें मागणें आसलें तें मागणें चुकोवन आनी खंयच्या एका विशयाचेर म्हजें मन थंयसर वोडटा वा हांव थंयसर खंसयता तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आज एक भोव आपुरबायचे दाखलो जेजू दिता इश्टाचो खंडी जावन आमी मध्य रातीर वचून कोणाक डिस्टर्ब करिना वय गिने आमी डिस्टर्ब करता मध्य रातीर वचून अनलेस जर तर चिंत्या एकलो एक्सिडेंट जालो या मरण पावलो शेजारी जावन कुटुंबा जावन
ह्या संदर्भार वय आमी फोन करता दाराक बडयता आनीक दुसऱ्यांची कुमक करता पूण फकत एका उंड्या खातीर एक ल्हान फ्रुट्स खातीर आमी डिस्टर्ब करना. कितले जाल्यार म्हणना आसले आमी सुदारया, फाल्यां वचून आमी विचारया म्हणल्यार चिंता भासता. पूण कित्या खातीर आज जेजू हे एग्जाम्पल दिता वा हो दाखलो दिता ते म्हळ्यार आमच्या मागण्यांत कसलो प्रभाव आसूंक जाय. आमी मागण्या करतना कसले चिंता बसोंक जाय म्हळ्यार तितले गुंडायन तितल्या भोव कॉन्सन्ट्रेशन मागल्या मात्र डिस्ट्रॅक्शन नासतना ते आमकां फावो जाता. पूण मोगाच्या भावांनी भयणी ह्या मागण्या वेळार आमचे थंय आनी एक भोव गरजेचें शेगून आसूंक जाय वा देणें आसूंक जाय. तें देणें खंयचें? तें देणें थोड्या दिसा आदीं ह्याच 6 लोकांच्या वांजेलांत आमी आयकलां. शिसांनी वचून आपल्या सोम्याकार सांगचें देण्या सडय आमचो भावार्थ. वय मागणें भावार्थ आनी तितलेंच आमचो निच्यो. भावार्थी आमकां भोव गरजेचो. जर तर हांव मागणें करतां बसतां आनी नियाळ करतां आनी थोडो वेळ घंट्या वयर घंट्या मागण्या करता आनी नियाळ करता पूण तातूंत कितेंच वॅल्यू ना, वेट ना, कितेंच ताजो प्रभाव ना. भागार हांव मागतां 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 सो त्या मागण्याक कसलेंच एक कितें म्हणटा आमी वेट ना, माऊली ना, वॅल्यू ना. देखून आमी खंयचेय मोगाच्या भावान भयणी जर तर हांव मागोंक वेता आसतना आमकां कळीत आसा मागण्या 2 प्रमुख भाग आसात म्हणून. वय गे पयलें जावन आर्गां स्तुती होगलाप. जे कितें आमकां देव दिता, जे कितें आमकां आशिर्वाद भरता, बेसांवांनी भरता ताका आमी अर्घ दिता, स्तुती करता, तेजे होगलाप करता. पूण सांगत आस आनी एक मागणी जावन आसा विनवण्यो, तेसांवां, आमच्यो गरज्यो. ह्यो सरसंगती आसात. पूण ह्यो गरज्यो कसले मोगाच्या भावांनी भयणी? सबार गरज्यो कसल्यो विनवण्यो कसल्यो जावन आसात? स्वार्थान बरयले गी, मोसरान बरयले गी. ह्या पेल्याक हांवें पिड्ड्यार गेली, ज्या पेल्याक हांवें कश्टार गेली, ज्या पेल्याक हांवें पयस करजे ह्या चिंतपार गी ह्या आनी कितें चिंता आसा? देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आमकां रबिंद्रनाथ टागोर तुमी आयकलां. ताणें एक भोव अपुरबायेचें ल्हानशें मागणें इंग्लिशान बरयलां. तो म्हणटा तुमी देवळाक वचनाकात आनी थंयसरून दिंबेर पडोवन काळीज बडयनाकात. ताच्या पयलें तुजें थंयच तुज्या कुटुंबांत जावं पळय भाऊ भयणी बापोय आवय ह्या शेजारी कश्टांत आसल्यार पयलें ताचे वयर तुजें काळतेपण दाखय. ताका एक कुमकेचो हात दी. उपरांत हांगा ये आनी तकली बगोवन माग. तूं देवळाक वचनाका आनी दिंबेर पडोन तुजे हात उबारून सोम्या म्हाका तें दी हें दी म्हणू नाका. त्या बदलाक खंयसर एक आस्पत्रेन पडून वळवळटा वा खंयसर एक एक्सिडेंट जावन थंय भीक मारता तसल्या वचून तुजो कुमकेचो हात दी आनी उपरांत येवन माग. तर खंडीत हे मागणें तें भोव अपुरबायेचें अर्थ बरें जातालें. तूं देवळाक वचनाका भागार त्या स्वार्थ पासून भाडे सोडूंक या तुजी तूं होगली करूंक भागार खंयसर तुज्या कुटुंबांत पळय कोणी तरी डेस्पर जावन डिप्रेशन जावन डिस्ट्रेस जावन वा कोणीच नासतना लोनलीनेस जावन एम्प्टीनेस आसून असले गरज आसा मनीस आसा तर जावं पुरजो बापोय आवय भाव भुरगीं आनी कोणी ह्या शेजारी ह्या इश्ट थंयसर पयलीं वच. त्या गरजान तूं पाव उपरांत हांगासर ये आनी तुजे मागणें भेटय आनी ते मागणें भोव अर्था बरी जाता मोगाच्या भावांनी भयणी. पूण तितलें पेशन्स तुजे कडेन आनी म्हजे कडेन आसा गी? तितलें काळतेपण तुजे कडेन आनी म्हजे कडेन आसा गी? आनी तशें करूंक म्हाका सडोत मौन येता गी? वा हर एक फावटी हांव मागूं येता आसतना म्हजो स्वार्थ म्हजे मुखार रावता, म्हजो राग म्हजे मुखार रावता, म्हजें प्रेशर म्हजे मुखार रावता, म्हजें टेंपर म्हजे मुखार रावता. हें आसून जें कितें म्हाका मागूंक जाय म्हाका कळीत आसल्यार म्हजो तो शेजार ती एक वळवळटा, म्हजो तो इश्ट एक कश्टार आसा आनी ताका म्हजे कुमकेचो हात जाय ते म्हाका कळीत आसून हांव कळीत नातले बरें करता. समजणी आसून समजणी नातले बरें करता.
पळय खंडीत मोगाच्या भावा आनी भयणी आमचे थंय सबार आमचे वैयक्तीक गरज आसात, कुडीच्यो गरज आसात आनी विनवणी आसात. खंडीत जेजू ना म्हणना, पूण देखून हांव पेल्यांक एक बरें नॅगेटीव एटिट्यूड दाखोवचें, नॅगेटीव रिएक्शन करचें तें सारकें न्ही. आमचे कदालाय पॉझिटीव एटिट्यूड आसूंक जाय, पॉझिटीव रिएक्शन आसूंक जाय. तेन्ना मात्र कशें रविंद्रनाथ टागोरान भोव अर्थभरीत ताणें तें ल्हानशें मागणें बरयलें गे तें आमच्या जिवितागी आमकां उपकारा पडटलें. देखून आर्यगट पोटी मोगच्या भावा आनी भयणी प्रत्येक जाण बालकदेच्या भक्तिकानो तुमी हांगासर आयल्यात त्याच व्हडा इराद्यान हांव एक बरो जावन आसा, बरें मनीस जावन आसा, बरें पाटलोदार जावन आसा. तर म्हजें तें आसला जर तर हांव सगळें आसा म्हणून सांगना. म्हणजे इल्लो स्वार्थ आसा, इल्लोसो राग आसा, इल्लेशे दिद्द आसा, हागे आसा आनी कितें काळोख असो वातावरण आसा, हे जाता तितलें आमी पयस करया. खंडीत मनशां सायम घेवन आसता एकच पावटी पयस करूं जायना, एकच पावटी नाका म्हणून जायना. ते कितलें म्हळ्यार ते म्हाका परतून परत प्रेशर घालता, त्या प्रेशरान हांव शिरकता, हांव सांपरता. देखून सावकासायन हर एक पावटी हांव मागणें येता आसतना जें कितें म्हणजे तें उणेपण आसा एक विशय घेवया. जर तर म्हजे स्वार्थ आसला स्वार्थ घेवया. नेक्स्ट पावटी येतना जर तर हांकर आसला हांकर घेवया. आनी एक पावटी येता आसतना म्हजे राग आसा राग घेवया. जर तर आनी कितें आसा आमची वस्तू उणेपण आसता, अस्कत काय आसा, एकच पावटी आमी घाल्यार हें जायना, ते फ्रूट चलत न्ही थंय. देखून हे शेगून जावन आसात. देखून हर एक पावटी एकच पावटी सोर सांगत घेवच्या बदलाक हर एक पावटी एक विशय घेवन त्या विशयाचे प्रयत्न करून त्या विशयाचेर चिंतून नियाळ करून तें उणें करूंक तें पयस करूंक आनी अशें देवा तें लागशिल्लो संबंद करूंक जाय. देखूनच जेजून म्हणलें थंयसो बापूय आपल्या भुरग्यान विचारतना ना म्हणीत वा ताजे खातीर विरोध तो रिएक्ट करीत खंडीत ना. कितलेंय कश्ट आसूं दी, कितलेंय ताका दगदण आसूं दी, आपल्या भुरग्यान विचारता आसतना चोर ते कश्ट आनवर कुरीस वजे सांडून आपल्या भुरग्या खातीर जांपूर बापूय जांपूर आवय पावता. कित्याक तो जावन आसा खरो मोग. आपलो बापूय आपल्या भुरग्याचो मोग करता, आपली आवय भुरग्याचो मोग करता. त्या मोगांनी ती हो सर विसरून ताजे थंय पावता. तर परत एक फावटी आमी हांगासर आसा. थोड्याच वेळान तेच जेजूचे मांस रगत आमी सेवता. तर आज जेजू क्रिस्तान भोव आपुरबायेन आमकां मागण्या विशीं शिकोवन दिल्ली आसता आनी ह्या मागण्या मुखांतर आमचें जिवीत बरें करूंक आपोवन दिल्लो आसता. त्याच आपोवणांत आमी मेथर जावया आनी जेजूचे मांस आमी स्विकार करता आसतना त्या मांसा मुखांतर आमचें जिवीत खंयसरी काळोखाचें वातावरण आसल्यार तें पयस वसरून जेजून म्हणलें हांव जावन संवसाराचो उजवाड, तो उजवाड सदांच म्हज्या काळजांत, म्हज्या मोतींत आनी म्हज्या कुडींत राज करून दी म्हणून आमी जेजू लागीं मागून घेवया.